जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यांव तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्यांव म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पातकाक हाडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पाताक ना. ताचे सवे जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातक्याक ताची वळखी ना. देवाचे उतार हे. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा आपणास अशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हणलें, पळया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. मुजे उपरांत येता एकलो तो मुजे आदी आसलोलो जाल्ल्यान तो मुजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशांत. तो कोण म्हूण हांवूच नेनासलो, पूण ताका इस्रायेलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ही साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीतान देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें दिकलें आनी होस्सो देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचे उतार हे.